मोगाच्या भावांबळीनो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां देव करपा दिव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. मोगाल भयणी भावांनो, आयच्या हे दोबाजीक परबेच्या समारंभाक आमी विशय घेतला म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. अंकवा मारेच्या वाकाणणेच्या गायनांतली पवित्र पुस्तकांतली ही उतरां आमचे शिराव हो ह्या वर्साचो गवळीक विशय. आयच्या दोबाज्याच्या दुपेट समारंभाक विशय बरो बसता. पयले सुवातेर आयज भागिवंत अंकवा मारेच्या स्वर्गा वरणाची दोबाजीक परब समारंभताना देव तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वतना तिणी दुबावावीन ही उतरां म्हणली आसतली. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. दुसरे सुवातेर आयज आमचे कुशाल देश स्वतंत्र जाल्ल्यार 74 वर्सां जालीं. फाटल्यान नदर मारून पडलेल्यार व्हडे कुशालकायेन आमच्यान देवाक आर्गां दिवंक जाता. ताणें ह्या देशांत आमचे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्ल्यो देखून तेंच परी निती आनी शांती खातीर भेटयलोलो आयतार आयज आमी पाळटाव. निती आनी शांती खातीर वावरूंक आमी भास दिताव आनी हो वावर नेटान चलूंक देवाची कृपा मागताव. तशेंच आयज आमच्या 2 प्रांतांत दामांच्या मिसावांचो दीस आमी पाळटाव आनी थंयचे पवित्र सोबे खातीर मागताव आनी त्या मिसावांक उदारपणांत आमचो दुडवांचो आदार दिताव. हे सगळे मनान दवरून ही दोबाजीक परब संतोशाच्या उमाळ्यांनी समोरुंबुया.
म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो आनी अपुरबायेच्या भुरग्यानो, जशे परी आमचे भयणीन आतांच ह्या सुरवातीच्या उतरांनी आमकां उगडास केला, आयज आमी व्हडा बाबाडतान, व्हडे कुशालकायेन आनी दिनवासनेच्या उमाळ्यांनी बरोवन आमचे सर्गींचे मायेच्या सर्गावरणाची दोबाचीक परब आमी समरुमतांव. आनी जशे परी आमी आयकलां जे तुस गितान मारयेन ही उतरां उद्गारलोलीं, मोशे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. दी ऑलमायटी हॅज डन ग्रेट थिंग्स फॉर मी. ही उतरां आयच्या सेवा धर्माचो विशय घेतलेलो आसा. मारयेच्या जिवितान देवान व्हड व्हड वस्तू केल्यो आनी तिचे उद्देशी आख्या मनशा कुळाक देवान बेसांवांनी भरलीं. आयज तिच्या स्वर्गावरणाच्या परबे दिसा सुमयार आमी तिचे भाशेन तिचे देखीन आमी चलूंक, आमी पातकां मेकळें जिवीत आमी व्हरूंक, देवाची खुशे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियोंक आनी एक दीस आमचे सर्गीचे माये सांगाता आमकां सगल्यांक तो सर्गीचो मुकूट फावो जावंक. ह्या मिसा आमी मागतना आयज त्याच बरोबर आमच्या देशाचे स्वतंत्रतायेचो दीस आमी मनयता. आमच्या देशाचे स्वतंत्रताये खातीर आनी आमच्या देशान देवान आमकां फावो केल्ल्या सगळ्या बेसांवां खातीर मारी बरोबर आमी देवाची तुस आमी करुया. देवान आमचे सवे, आमच्या देवसा सवे व्हड व्हड वस्तू केल्या त्यो वळखून देवाची आमी वाखाणणी गावया. तेच परी आयज आमी निती आनी शांती खातीर बेडिरोलो आयतार मनयता. नितीची शांतीची आमी मनशां जावंक आनी उदी करून ही नीत आनी शांती आमच्या देशान वचूंक आमी मागुया. आनी तेच बरोबर दामांवच्या मिसवांचो आयज आयतार. दामांव जो आसा आमच्याच दोन प्रांताचो एक वांटो, थंय जाय तो मिशनरी वावर चलता. थंयसर वावुरतेल्या सगळ्या मिशनरांचेर, पाद्री माद्रींचेर, लोकिकांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी देवाच्या व्हड मोळ्यांत आमकां जाय ते असले उर्बेवंत यादनीक मोटवाशी आमकां फावो जावंक ह्या मिसान देवा लागीं आमची मागणी आमी उबारुया. आनी आमची भेट देवाक मानता दुसरी जावंक पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया. देवाची काकलुती कुलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान, शिंतून आनी तोंडान सारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Boy,
Krista, पापाच्या एकल्या सुद्धा सौम्या देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कोर तू पापाच्या उसव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे स्वर्गीय शांती त्याच्या इष्टात संसारी कित्याक पवित्रात्म्यासारखी देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर संसारी आमेन. प्रार्थूया. सौराष्ट्रांच्या दोन्ही आमच्या मोगाळ बापा ज्या दिसा तुवें आंखवार मरी कुडियोत्मे सोय सर्गीचे मोहिमेक उबारून वेली त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय सोडूंक पावलो. ही एक तुझी जाणवायेची आनी मोगाची वळखुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळसान ओळखून घेता. आमचे सर्गीचे मायेच्या आसऱ्या खाल भारत मातेची सोमेस भुरगीं सोर वायटांतली सुटोवन आत्म्याची स्वतंत्रताय सोडूंक आनी स्वर्गार सुखेस जिविताची बोरती भोगूंक पावू. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जुडिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. उजियान जुडिताक म्हणलें, म्हजी दुवे संवसारांतल्या सगळ्या अस्तुऱ्यां भितर भोववर्त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी स्वर्ग आनी प्रितूम रचलोल्या देवाक वाखाणणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्यांचें मस्तक कापून ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयलोलो विस्वास मनशाचे मतींतलो कधीच उबून वेचो ना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुबाम आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचें राष्ट्र चेपून माती खावंक पावले तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक ना, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमचें गोठ्ठान तुवें वाटायलें. तेन्ना पोरचेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. परतून म्हणुया, सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सवे बळ म्हाका मेळ्ळां. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. जाबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. बोलिश्टाचें दोनू मोडलें, पूण अस्कोताचें बोल वाडलें. पोटभर जेवताली ती दिसवडो जोडपाक वेता, पूण बुकेन मोरताली ती आतां आनीक वावराक वचना. वांचटी बायल 7 पावटी आवय जाता,
पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज मोचे. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोणान देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोनी शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज मोचे. गोरिबांक तो धुळींतली उखलता. दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुवरां मोदें तांकां बसयता. मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज मोचे. बागिवोन पावलून गालासियाकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आपले सोतेची जावंक तुमकां आपयल्यांत, पूण आपले सोतेच्या निबान मात कुडीच्यो कुशियो पाळी नाकात. बोगर एकामेकाची सेवा करात. आखी सुमूर्त एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेलाचोय कर. कित्याक एकामेकाक घास मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या प्रमाणें चलतात आनी कुडी मासाच्यो खुशयो पाळूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो खुशयो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो खुशयो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात. देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुबागी. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. मारयेन म्हणें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारुका सवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचेर ताणें दिश्ट घाल्ली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिश तो पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावड्याची तो सोक्ती दाखयता. काळजांत गोड धरतल्यांक दिसपटायता. पोतवेदारांक तो सदरा वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक तो उंच उबारता. बुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणा घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक आब्रामाक आनी ताचे संस्थीक नितेकाळी केल्ली बासावणी पाळ्ळी ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथाशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ परतो महान हे वाखाणली तुका क्रिस्ता. मोगाळ इश्टानो, भुरग्यानो आनी भाव भयणीनो, आयज आगोस्ताचे 15 तारीख आनी आयज एक भोव म्हत्वाचो दीस, कारण आयज आमी 3 मुखी समारंभ करता आनी म्हज्यान हे समारंभ 3 पावंड्यांनी वांटूं येता. पयलो पावंडो अंतरराष्ट्रीय मोडार वो इंटरनॅशनल लेवल, सेकंड राष्ट्रीय मोडार वो नॅशनल लेवल आनी तिसरो पावंडो राजकीय मोडार वो स्टेट लेवल. आतां अंतरराष्ट्रीय मोडार इंटरनॅशनल लेवल आमी आख्खे पवित्र सभेंत, विश्व पवित्र सभेंत आयज आमी भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या स्वर्गावरणाची दोबाची परब आमी समोरपता. इंग्लीश भाशेन आमी असाम्पशन ऑफ मॅरी म्हणटा. आंकवार मारिया आपल्या संवसारी पयण संपयल्या उपरांत देवान कुडी ओतम्या सयत तिका स्वर्गार व्हेली. आमी मेल्ल्या उपरांत आमी स्वर्गार वेतल्या, पूण आमची कूड हांगाच दवरून, हांगाच सांडून आमचो ओतमो स्वर्गार वेतलो. पूण निमाण्या दिसा, सोडटेच्या दिसा आमची कूड लेगून पुनर्जीवन जातली म्हूण आमी सोत मानता. आमी भावार्थाची उचारणी करता तेन्ना, सोत मानता म्हणटा तेन्ना हे सोत आमी स्पश्टपणी सांगता. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणेचें जिवीत. मारयेक घडलें तें एका दिसा आमचें सांगता, आमकांय घडटलें म्हूण आमी सोत मानता. भुरग्यानो आनी इश्टानो, म्हाका विचार करूंक भोव आवड आनी म्हज्या मनांत एक विचार येता. आमी मेल्या उपरांत आमची कूड हांगाच उरतली आनी आमचो ओतमो स्वर्गार वेतलो जाल्यार मारयेक देवान कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार कित्याक व्हेली? ताका हे खेरीत भोव म्हत्वाचें देणें कित्याक फावो केलें? इश्टानो, मारिया निश्कळूंक पातका वेळ जल्मल्ली आनी ह्या कारणाक तिका हे भाग फावो जालें. आपल्या जिवितांत देवाची समोर ताणी बेस बरे तरेन पाळली आनी ती खालतीकायेन जियेली. आनी आजचो उल्लेख आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. मारिया देवाची तुस्त गायता, वाखाणणी करता. लातीन भाशेन आमी माग्निफिकांत म्हणटात, म्हणजे वाखाणणी करप वो तुस्त गावप. ती देवाक वाखाणटा कारण पोदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता आनी ल्हानविकाक खालत्यांक तो वयर काडटा. आनी ह्या खातीर मारिया आपलें जिवीत खालतीकायेन जियेली. आपल्या जिवितांत जें कितें घडटा तें ताणें देवाच्या हातांत समर्पिलें. भुरग्यानो, आमच्या घरांनी जेन्ना आमची आवय बापूय वो शेपाय शेमाय आमकां कितें सांगता तेन्ना आमी खालतेपणी आयकता काय? मामी म्हाका सदांच तापयता, डाडा जाल्यार म्हजें आयकोच ना अशें आमकां दिसत. पूण आमच्या बऱ्याक कितें पडटा तेंच तें आमचे पासत मागता. देवाची येवजण मारयेक सोजमोंक ना, तोरी आसतना तिणें ल्हानविकायेन म्हळें, ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा परमणे. इश्टानो, आयचो दुसरो दबाजो वो दुसरो पावंडो जावन आसा राष्ट्रीय मोडार वो नॅशनल लेवल. आयज आमी कितें समोरपता? आयज आमी भारताचो स्वतंत्र दीस समोरपता. आयच्या दिसाक भारताक गुलामपणांतली सुटका मेळ्ळी आनी आयज आमी आमच्या व्हड व्हड फ्रिडम फायटर्साची आमी उगडास करता, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आनी आदी. आनी आयज तुमी भुरग्यांनी खेरीत भाशेन महान आमचो दीस ह्या स्पर्धेन तुमी वांटो घेवन तुमच्या
बरो वावर वो तुमचो कला तुमचे टॅलंट्स तुमी दाखोवन दिले. डान्स, कविता बरोवन, कांतरा वरवीं आनी पेंटिंग्स, आर्ट ह्या वरवीं आमचो देश महान हो टायटल हो समारंभ तुमी दाखोवन दिलो. आनी आयच्या दिसा जायतो लोक हो तुमचो बरो वावर युट्यूबाचेर पळयतलो तर तुमकां शाबासकी आनी तुमकां वाखाणटां. आनी तुमी खरेपणी दाखोवन दिला की आमचो देश महान आमचो देश, स्वतंत्र आमचो देश. स्वतंत्र जावप वो सत्य मेळप, फ्रिडम मेळप म्हणजे कितें? आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलू गालेसकारांक बरोवन सत्या विशीं तो आमकां शिकोवण दिता. तो म्हणटा आपले सत्तेची जावंक तुमकां आपयल्यांत, पूण आपले सत्तेच्या निबान मात कुडीच्यो कुशीयो पाळी नाकात. हाचे सुवातेर एकामेकाची प्रिती मोगान सेवा करात. इश्टानो, आयज सत्तेच्या नांवान आमी प्रिती मोगान दुसऱ्यांची सेवा करता काय? इंग्लिशींत एक म्हणणी आसा, युअर रायट टू एक्सटेंड युअर फिस्ट एंड्स ॲट द टीप ऑफ माय नोज. तुमकां तुमचो हात पातळावंक तुमकां सत्य आसा, तुमकां फ्रिडम आसा, जाय तितून तुमच्यान पातळावंक जाता, पूण तुमच्यान दुसऱ्यांचेर मुठी मारूंक जायना. म्हाका सत्य आसा हात पातळावंक, पूण म्हाका सत्य ना दुसऱ्यांचेर मुठी मारूंक. यू कॅन एक्सप्रेस युअर रायट अंटील इट बिगिन्स टू हर्ट दी अदर पर्सन. आयज आमी फ्रिडम ऑफ स्पीच हाचेर जायते उलोवप करता आनी जायते पावटी ह्या फ्रिडम ऑफ स्पीच म्हणून आमी जायत्यांक आमी दुखयता. मोबायलाचेर बसोन, लॅपटॉपाचेर बसोन दुसऱ्यांच्या फोटोवाचेर, दुसऱ्यांच्या जिविताचेर आमी नाका जाल्ल्यो कमेंट्स घालता, तांकां दुखयता. म्हाका उलोवपाची सत्य आसा, म्हजे विचार दुसऱ्या मुखार मांडूंक म्हाका सत्य आसा, म्हाका भोंवपाची सत्य आसा म्हूण म्हज्यान दुसऱ्यांक दुखोवंक जायना. इश्टानो, आयज भाग्यवंत पावलूची उतरां आमी आमच्या मनान धाडुया. तुमकां सत्य आसा खरें, पूण एकामेकाची प्रिती मोगान सेवा करूंक तुमकां आज्ञा आसा. आनी आयच्या दिसाचो तिसरो दबाजो वो तिसरो पावंडो जावन आसा राजकी मोडार, स्टेट लेवल. आयज आमी दामानाच्या मिसावाचो दीस आनी निती आनी शांती खातीर भेटयलेलो आयतार आमी समोरपता. दामान जावन आसा एक युनियन टेरिटरी जो गुजराताक लागीं आसा. आमी आमच्या गोंयाक आर्च डायसिस ऑफ गोवा आनी दामान म्हणटा, कारण दामान आमच्या बिस्पाच्या खाला येता. दामानांत जायत्यो मिशनरी संस्था तशेंच आमचे दियोसिसाचे पाद्री वावुरतात. आपल्या घरांतसान, गोंयांतसान ते पयस वावुरतात, लोकांची सेवा करूंक आनी जेजूची बरी खबर त्या लोकांक परगटूंक ते वावुरतात. तांचो आयज आमी खेरीतपणी उगडास करता. आनी आयच्या दिसा जो धुळवांचो कलेक्शन जातलो तो आमी सगळो थंयच्या वावराक आमी धाडटले. तशेंच निती आनी शांती खातीर आमी आयचो दीस समोरपता. तर आमच्या राजकी मोडार, आमच्या राष्ट्रीक मोडार ह्या आमच्या देशा पासत आमी भोव मागूंक गरज, खेरीतपणी मागूंक गरज. भुरग्यांनो आनी इश्टानो, आयज आमी खेरीत भाशेन दिनवासूंक गरज, कारण तुमकां आयच्या दिसा ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेवंक सोयेक मेळ्ळ्या खातीर. आनी ह्या वेळार सगळीं आमी दोळे धांपून नीट बसून हें मागणें आमी जेजूक करुया. मोगाळा जेजू, तुजी आवय खालतिकायेन जिवन आमकां खालतिकायेची ती नमुनो जाली. तिचे भाशेन खालती भुरगीं आमकां कर. तुज्या मोगान जिवंक आमकां आदार दी. तशेंच आमच्या देशाक आमी तुज्या हातांत समर्पिता. खेरीतपणी ह्या कोविड-19 महामारी वेळार आमकां सांबाळ म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. राजकारबार चलयतल्या पासत आमी मागता. आमच्या गोंया पासत आमी मागता. दामानाच्या मिसावा पासत
थंयच्या लोकां पासत थंय वावुरतल्या याज्ञिका पासत आमी मागता. निती आनी शांती खातीर वावुरतल्या सगळ्या NGOs आनी लौकिका पासत आमी मागता. जेजू, आमी तुजी भुरगीं, आमची खाल ती मागणी आयकून घे आनी तुका आमच्या काळजांत शेवूंक आमकां आयती कर. सगळीं उबी रावया. देवाच्या उतरांतल्यान आमचो बाबार्थ जिवो जाला. होच बाबार्थ आमी सगळीं सांगाती उसारुया. सतमंत देवा, सर्वविदार बाबा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारी तावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गार चडलो, सर्वविदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवन कोण, सासणाचें जिवीत. आमीन. हे वेळार आमच्या मोगाच्या बापाची वेंगेन रावन आमच्या काळजांतले आवंडे ताका आमी आतां उबारुया. आमच्या पवित्र सभे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आंकवार मायेची खरी भक्ती आमचे मदें वाडोवंक आनी आयच्या आंकवार मारेच्या सर्गा व्हरण्याचे दबाजीक परबे वरवीं तिची देख घेवंक हांगा एकठावल्या सगळ्या भावार्थांनी देवाचे पदवेचेर पातयेवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी मनशा पासत आमच्या भारत देशाच्या फुडाऱ्यांनी आमच्या स्वतंत्रायेच्या दिसा देशाच्या नागरिकांक कायद्याच्या आनी पातकांच्या गुलामपणांतली स्वतंत्र करूंक आमच्या देशांतल्या गरिबांतल्या गरिबाक बरें मेळूंक म्हूण देवा लागीं मागुया. निती आनी शांती पासत आख्ख्या संवसाराक नीत आनी शांती वसूंक आनी खेरीत भाशेन आमच्या भारत देशांत गरिबांक, अस्तोऱ्यांक, बायलोल्यांक आनी सगळ्या गरजेक सांपडलेल्यांक नीत आनी शांती फावो जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दामनाच्या मिसावा पासत दामनाच्या मिसावान वावरतल्या पाद्रींक, ब्रादरांक आनी माद्रींक देवान बळ दिवंक आनी थंयच्या नव्या क्रिस्तांवांनी ह्या संवसाराच्या विशया परमणे जेजू सदांच आमचे मदें राव म्हणल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगळ बापा,
कुडियांतले सोय स्वर्गार वेल्ले आंखवार मारी सांगाता तुवें आमचे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो देखून आमी तुका आर्गां दिता आनी स्वतंत्रतायेच्या दिसा भारत देशाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीन. आणि तुमचे बलिदान सर्पविदार देवा बापाक मानतात असले सामूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. स्वर्गीच्या बापा आंखवार मारयेच्या दोबाजीक स्वर्गा वरणा दिसा ह्या तुज्या ओर्प देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रताये पासो तुका दिनवा आसून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दाराळ देण्यांनी बोललोले आमची भुंयतलीं हीं दानां तुका संतोशान भोवून दिता. त्याच बरोबर सोमेस्त आमच्या भावा भयणीचो वावर कोस्ट दुखां संतोश उस्के आनी ओत्रेक तुका समर्पिता. जेजूच्या अगुणीत मोगाच्या समर्पणांत आमची भेटवणीत मानून घे आनी सुफळ कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराकाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविदार आनी सासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बोळ तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. ताची आवय आंखवार मारिया ताणें केल्ले सोडवणेचें प्रथम फळ तिका ताणें पातकांतली निवारून मोन्नाच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमचे सुपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणां आनी बोरवांसो तिका केली. देखून ह्या संतोश बरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबान वेल्ले आमचे माये बरोबर आनी स्वर्गींच्या सरदुतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorry,
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. सावती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्त मरण सोसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपले अशी सांग दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपले अशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good for go to ya. Somia Jesu tuže morona mi soborona, tuže puno život ona mi morgota, tuža henia mi okreta. Papa Jezuच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समोर पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्मू सायबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोर वास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुवें इश्टा गोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दोळ्याकडे मागतांव. अंकवार मारये देवाची माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागीबोन धर्मदता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवान आमचे सगळे व्हड व्हड वस्तू केल्यात, त्या खातीर देवाक आमी आर्गां दितना मारेचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरून तिजे भाशेन ल्हानविकायेन पातकां मेकळे आमचें जिवीत आमी व्हरूंक आनी एक दीस आमकांय तिजे भाशेन सर्गीचो मुकुट फावो जावच्या जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलीं आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशें उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बवाडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या ससनांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रोगत आमी सेवंक वेताव ती आमचेर सुट्टी आनी खास तडी नाजाव पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी अवकत दी. हो जेजू आमचो सर्वंडार जाणें आयच्या दिसा बागेंत आंखार मरेक कुडी आत्मे सोय सुर्गीचे वैभवाक उबारून वेली. इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं जावन आसाव सुभागी. सुमया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. लोक संपर्क साधनावरी कितें ते मागणें आमी म्हणटा. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगतां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजें काळ जाणें म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Shall cair nulla sol, noche vito ci entra, mozo più ci von Gesù, perché l'uomo sotto, l'irunghello ci mosso, ai lo Gesù Diodano. Apun mozo pranzalo Otmiamo shadayon kor Kushal kainu lasor Moshe vito chieta Mozo Jesu Diodano.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे बापा, मोहिमेक पावलोल्यांक परमारीच्या मोहिमेवून पुताची कुड आनी रगत संतोष बरीत काळजान घेतले उपरांत हे मागणे आमी तुका विस्वासान कोरतांव. आमच्या देशाची उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नांचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद पडून आमच्या देशान नीत शांती आनी मोग नोंदूं आनी आमी सोमेस आंकवार मारीच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गार सुकेस जिविताचे बोरतेक आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावू तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. बसूया. सुमानाची कार्यावळ. ह्या सुमनान मेलोल्यांक मिसाय पुरी शुक्रार दीस 8 वरांचेर जोझफीन फेर्नांडीस रानोय 3ऱ्या वर्साची मीस. सोनवारा दीस 8 वरांचेर कांदिदा कॉन्सेसा मेंडीस पांत कारोना 3ऱ्या वर्साची मीस. आमचे फिरगोशेन कोविड केसीस उण्यो जालोल्यान आनी सरकारान 15 लोकांक धर्मीक रितींनी भाग घेवंक परवानगी दिलोल्यान बावार्थ्यांक मिसान वांटो घेवंक आमची इग्रोस आमी उक्ती केल्या. सुमानाच्या दिसांनी 7 आनी 8 वरार अशें 2 मिसां जाल्यार आयताराच्या दिसा 6:30, 8 आनी 9:30 वाजता अशीं 3 मिसां जातलीं. दर दिसा मिसान भाग घेतले समुदाय वो जोमे आमी मारकार केल्ले आसात. मिसार बावडत्यांचो आंकडो थारायलोले परस सुबेज जायना जावच्याक त्या वाड्याच्या वो जोम्याच्या वांगड्यांनी इगोर्जेच्या ऑफिसान आदी फुडेंच नांव दिवचें म्हूण आमी विनंती कोत्ता. मिसान भाग घेवंक सोदतल्यांनी कोविड प्रोटोकॉल्स जशे परी मास्क घालपाचे, हात सॅनिटायज करपाचे आनी सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळपाचे नेम सांबाळचे. परिस्थिती बरी व वायट जाता ते प्रमाणे फुडले थाराव आमी घेतले. आयज ऑगस्टाची 15वीर व्हडा संतोसान आमचे मायेच्या सर्गावरणाची दोबाशीक परब आमी समारंभता. तेच परी आमच्या देशाचो 75th स्वतंत्रतायेचो दीस आमी मनयता. ह्या दोनूय देण्या पासत देवाक आर्गां दितना सायबीन मायचे मसुदीन आमच्या देशाचेर, देश कारभाऱ्यांचेर आनी नागरिकांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया आनी देशाचो खरो विकास फुडें व्हरूंक सगळीं हाताक हात दिवन वावरुया. आयच्या इतिहासीक दिसा निमित्तान आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांनी महान आमचो देश ही एक खास कार्यावळ घडोवन हाडल्या. ही तुमकां यूट्यूबा वेल्यान पळोवपाक मेळटली. आमच्या भुरग्यांनी जाणी ह्या कार्यावळीन भाग घेतल्या तांकां तशेंच तांच्या आवय बापायंक आमी तशेंच संदेशकारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सप्टेंबराच्या 8 वेर आमी सायबीन मायच्या जल्म दिसाची परब मनयता. हे परबेक तयारी कशी ऑगस्टाची 30 वेर जावन नोवेना सुरू जातात. दर दिसा सांजेच्या 5 वाजता तेर्स आसतलो. उपरांत भुरगीं सायबिणीक फुलां घालतलीं आनी 5:30 वाजता नोवेनाचें मीस जातलें. भक्तीपणान सायबिणीच्या नोवेनांनी भाग घेवंक आमी तयार जावया. अंद वर्सा आमचे इगोर्जेन थिरावणेचो वा क्रिस्माचो संस्काराची समारंभणी जातली नोव्हेंबराचे 14 वेर सांजेच्या 4 वाजता. क्रिस्म घेवंक तयार जातल्या उमेदवारांक ओयतुंबराचे 11 वेर जावन लागशिल्ली तयारी सुरू जातली. हे तयारी विशीं अदीक माहिती दिवच्याक सप्टेंबराचे 12 वेर सकाळच्या 10:30 वाजता क्रिस्म घेतल्या तरणाट्यांच्या आवय बापायंक इगोर्जेन खेरीत जमात आसतली. आयच्या मिसाची मांडावळ बरे भाशेन केल्ल्यांक आनी एकेरीत भाशेन आपली उदार काळजान सेवा दिल्ल्या आमच्या वॉलंटियर्सांक आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगल्यांक म्हज्या यादीक बाबांच्या नांवान आनी डिकनाच्या नांवान आसून सायबिणीच्या फेस्ताची परबीं दिता आनी देशाचे स्वतंत्रतायेचो खुशाल उत्सव तुमकां आवडयता. तशेंच समेस्तांक सूख शांतीचो आनी बरी भलायकेचो आयतार आनी सातडो आमी आवडयता आनी मागता. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकले बागुयात. आमच्या मोतींचो आनी काळजांचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूं. आमेन.
तो आमच्या देशाच्या सर्व लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठांव आमेन. पवित्र आत्म्याची कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी ओतरेक आपले कुशे पोरमणे तो सुफळ करूं आमेन. आनी सर पवित्र देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवू आनी तुमचे सवे सदां आसूं आमेन. वचून येयात प्रिती मोगान एकामेकाची सेवा करूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगळ्यांत आमची आदारीन तूं, सगळ्यांक आमकां देव सांबाळून बेसांव घालपी दोरगोराव्या संकश्टांतली सदांच निवार. बेसांव घालपी दोरगोराव्या संकश्टांतली निवार. कुर्बे बोरीत जाय बिणी आमी तुजी अस्कोत भुरगीं. घोटायली गे माये आमकां तुज्या दिरान सांबाळ सदां. कुर्बे बोरीत जाय बिणी आमी तुजी अस्कोत भुरगीं. घोटायली गे माये आमकां तुज्या दिरान सांबाळ सदां.